नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगा. खबर विस्तारान. 16व्या राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेत देशभर मतदान काल जालें. एनडीएची मुर्मू आड यूपीएचो सिन्हा. निकाल 21 तारखेक. 25 तारखेक नव्या राष्ट्रपतीचो सोपूत. मुर्मूक वजन 4800 आमदार खासदारांतल्या थोड्यांनी मतदान केलेंच ना. पंजाबाचे शिरोमणी अकाली दल अलिप्त रावल्यात. गोंयांत 100% मतदान. मुख्यमंत्र्याक 25 आमदार, 2 खासदारां बरोबर आनीकय मतांची आशा. दोळो काँग्रेस कॅम्पाचेर. आमकां उमेद आसा 25च्या पेक्षा चड मतां जी आसा पळय न्ही गोंयांत आमकां मेळटली. आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्या की मतदान आमकां करचें म्हणून. थँक्यू. जे उमेदवार जे आसा ते गोंया भितर सुद्दां आमचे स्वताचे 25-20 भारतीय जनता पार्टी, 2 MGP आनी 3 अपक्ष अशे 25 आमची संख्या आसा. बाकीच्या आमदारा बरोबर मुख्यमंत्र्याचें उलोवप जाल्लें आसा. याच्यावर काँग्रेसवर कोणी अवलंबून राहून ते काय होणार नाही असं मला वाटतं. मतं फुटण्याची शक्यता आहे. क्रॉस वोटिंग होईल. विजिबल डिव्हिजन हे आहेत, 2 गट आहेत. क्रॉस वोटिंग होणार असं मला तर वाटतं. मजगती उपराष्ट्रपती पदा खातीर एनडीएच्या जगदीप धनकरान अर्ज भरलो. बरोबर प्रधानमंत्री मोदी, घरमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उद्देगांच्या पावरीक हाल, बिडकी कवळोवपाची परिस्थिती. मार्केटांतली म्हारग पावर घेतली, उद्देगांक ना. सरकारान कसलीं पावलां उखल्ल्यांत काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. मंत्री सुदीन म्हणटा वेर्णा फोंड्या नव्या ट्रान्सफॉर्मराच्या टेंडरांक रिस्पॉन्सूच येना. केंद्राक 1600 कोटींचे प्रकल्प दिल्यात. 6 म्हयन्यांत फरक दिसतलो. मुख्यमंत्र्यान तमनार वयर काडलो. इंडस्ट्रीक लॉस जो जालो हाजेर कोणें कंप्यूट कितें केलां? कित्याक पयलीं पॅन्डेमिकान ते अर्द मेले. आतां तांकां पावर ना म्हणून ते मरतात. कित्याक ऑलरेडी इंडस्ट्री गोंयच्यान सोडूंक लागिल्ली आहा. तातले तातूंत हे पावर ना म्हणून जर वचपाक लागले जाल्यार व्हडलो इश्यू जावपाचो आहा. स्पीकर सर, हाजे खातीर सरकार पावर डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क अपग्रेड करपाची गरज आहा. आनी एक्झॅक्टली कितें करता? आनी ही पावर म्हारग घेतली आनी ती तांकां पावली ना, ताजेर कोणाक रिस्पॉन्सिबल धरता? हे मंत्र्यान उत्तर दिवचें. स्पीकर सर, पावर घेतली पण पावर मेळ्ळी ना. घेतली कितें करलें डिफरन्स? आय अंडरस्टँड देर वॉज इंटरप्शन जे पावर तांकां मेळ्ळी. इंटरप्शन जे जाता ताका कारणां खूब आसा आनी त्या खातीरूच हांवें पयलींच आतां जे पयलीं आन्सर दिलां की वेर्णा आमी अपग्रेड करता म्हणून. सालिगांव आमी अपग्रेड करता, कुणय आमी अपग्रेड करता. तुवें जो कुणयचो हे काडलो आनी देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स इन कुणय. आय नो इज माय पार्ट ऑफ द कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेट इज कमिंग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. सादारण दोनी बरोबरूच जातली. सादारण ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबराच्या आसपास जातले आनी आय वील सी दॅट बाय डिसेंबर. दुसरी गोष्ट, आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमचे जे पावर मिनिस्ट्री आसा तांचे कडेन उलोवणी चल्ल्या. सो स्पेशली 1640 कोटीचो प्रोजेक्ट तांकां आमी दिल्या. तातूंत खुबशे वेरिएशन्स आसा. तातूंत अंडरग्रावंड केबलिंग आसा, ST लायन, LT लायन्स आसा, गांवांतल्यो रुरल एरियेंतल्यो LT लायन आसा. आनी हे सगळें करता आसतना 50 मेगावॅट इमिजिएट 50 मेगावॅट ट्रान्सफॉर्मर एट वेर्णा हो जो आशिल्लो तो आमी टेंडर केलो. ही दोनूय जी टेंडरां आसा पळय, पोंडा आनी हे कोणीच कोट करूं ना. कित्याक फ्लक्च्युएशन ऑफ रेट्स. ना कित्या खातीर? फ्लक्च्युएशन ऑफ रेट्स. आतां फुडें जावचें ना कित्या वयल्यान? विदाउट टेंडरींग प्रोसेस इट इज नॉट गूड. कारण तुवेंच पळय कितें कितें क्वेश्चन विचारलो तो खबर आहा. शहाजान रूट फॉलो कर मरे. कसलो शहाजान रूट? सवादी मातशें CPWD मॅन्युअल म्हणजे दोळे मुखार आसा. म्हाका प्रत्येक क्लॉज दोळे मुखार येता, तातूंत ते ना. कितें उलयता ते ना. प्रोजेक्टांतलो टर्मनार प्रोजेक्ट जो आशिल्लो पळय न्ही तोय लॉंग टर्मान आशिल्लो आनी हांगासर सामके काळे नाम लावन येयल्ले ते सगळ्या जनतेन पळयल्या. इंडस्ट्री सगळ्याक पळयल्या. टर्मनार कोळशाक आमचे ओपोजिशन सदांच आसतलें. कोळशाचेर उलयना. गोंयची जनता कोळशाचे विरुद्ध आहा. सरकार कोळशान विकतो घेतला. टर्मनार प्रोजेक्ट जो आशिल्लो पळय न्ही तोय बी लॉंग टर्मान कळपाक जाय. हांगासर कितें कोळसो जाय काय नाका.
हिंदूंच्या नांवान राजकारण करपी स्वताक हिंदू धर्माचे राखणदार म्हणपी बीजेपीकूच देवाचें खंय कोत ना. काँग्रेस आमदारांनी फुटच्या ना म्हूण घेतिल्लो देवाचो सोपूत मोडूंक खंय बीजेपी फाटीक लागल्या. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाचो दावो. हें खंय लोकशायेक मारक. गिरीश काँग्रेसवाल्यांक घेवन पणजे महालक्ष्मीच्या पांया कडेन पावलो. आमी हांगा इलेक्शना पयलीं मेळिल्ले, सो आतां एक परत येवन देवाचो आशिर्वाद घेतला आनी सगळ्यांचें बरें जावं, सगळ्यांक बरी बुद्धी दिवं हें आमी देवा कडेन मागलेलें आसा. आयज ज्या तरेन थोडे सोपूत घेवन नंतर हें करपाक वयता, पळयलें जाल्यार ते देवाची खंय तरी फकाणां केल्ल्या भशेन जाल्यान देवावयलो जो विश्वास आसा तो खंय तरी कमी जातलो काय अशें दिसता. म्हणजे सगळ्यांत व्हडली जबाबदारी जे पार्ट्यो खास करून बीजेपी आनी तेंचे जे वेगळे वेगळे विंग्स आसात ते देवाच्या नांवान राजकारण खूब करतात आनी तितूंत भितर हिंदू धर्माच्या नांवाचो खूब केलो. हिंदू धर्म आनी हिंदू देव. पूण जेन्ना खंय तरी कोण तरी आमदार जे पयलीं आयिल्ले आनी देवा कडेन हांगा घराणी घातलेली, सोपूत घेतलेले, जेन्ना कोण तरी तो सोपूत मोडपा पळयता तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे आनी तेंचे जे बाकीचे फ्रंटल्स आसात तेंचे कर्तव्य आशिल्लें की इमिजिएटली येवन देवा वयलो जो विश्वास आसा, जो फेथ आसा तो सांबाळपाचो. जाल्यार तें उरलें जाल्यारूच खरें हिंदुत्वान. हिंदू धर्माचे रक्षक करपाचे खुबशे थोड्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले आसा, पयले ते आयज खंयच दिसना. सो हें काम एक्चुली बीजेपी आनी तेंच्या पार्टीचें आशिल्लें की हो विश्वास कायम राखपाक आनी हिंदू धर्माचें रक्षण करपाक तेणें आयज मुखार सरपाक जाय आशिल्लें. ताजे उलट ते वचोन जेणी कोणी सोपूत घेतलेलो तांकांच बीजेपी ओडपाक सोदता. पूण तें करनासतना आयज ते एक्सपोज जाल्ले आसात की हे हिंदू धर्म आनी हिंदू देव हांचे फक्त राजकारणा पुरते वापर करतात. बीफार्माची एंट्रन्स GCETचो निकाल जाहीर. फिजिक्सांत अन्वेश बांदेकाराक 75 64, रजुला शेट आदित्य पार्सेकाराक केमिस्ट्रींत 71, गणितांत रोनीत कुंकळकार 74 घेवन पयलो. 11 आनी 12 जुलयाक गोंयभर 16 केंद्रांनी GCET जाल्ली. तंत्रीक शिक्षण संचालक विवेक कामतीन GCETचे निकाल जाहीर केले. This year, the test was conducted on Monday, 11th July and Tuesday, 12th July across 16 centers in the state. Altogether, 3,055 candidates registered to appear at GCET, conducted in 3 subjects, that is physics, chemistry and mathematics. In the subject of physics, 2,902 appeared in this examination. Subject of chemistry, 2,893 appeared. In the subject of maths, 2,121 appeared. Physics toppers are Anvesh Sandeep Bandekar, who scored 64. Aditya Praveen Parsekar scored 61. Diya Dattaraj Palang scored 55. Michael Savio Xavier Lewis scored 55. Anushka Anand Kulkarni 52. And Sanjeev Kumar Balkrishnan Naik again 52. In chemistry, the topper was Rujula Ramesh Sheth scoring 71 and Aditya Praveen Parsekar also scoring 71. Anushka Anand Kulkarni, Anvesh Sandeep Bandekar and Kartika alias Punam Snehraj Prabhugaonkar, all 3 scored 69. And in the subject of maths, the topper was Ronit Nitin Kunkolyekar, who scored 74. There are 3 on 73. Kushal Jain, Parth Tushar Naik, Brian Vaz, all 3 scored 73, and there are 3 more scoring 72. Michael Savio Xavier Lewis, Sanjeev Kumar Balkrishnan Naik and Aryan Prashant Desai, who scored 72. A marks they will be used for preparing merit list for admission to BE and B.Pharm programs. घेऊ एक बारीक सो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. ॲप टॅक्सीवेल्यान टॅक्सीवाल्यांचो बोवाळ. मिटर बसय म्हणून सांगले, बसयले. आतां ॲप टॅक्सी कित्याक? ॲप टॅक्सी खंय ओला उबराचे भरीक.
टॅक्सीवाले लुटतात जाल्यार मुख्यमंत्र्यान खंय टॅक्सीवाल्याची आनी ताच्या आमदार मंत्र्यांची बँक बॅलन्स तपासची, सगळें कळटलें. टॅक्सीवाले मिटर बंद दवरतात, गोंयांत ॲप टॅक्सीच उपाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. सो मिटर घालून सुद्धा तुम्ही म्हणटा ॲप बेस्ड टॅक्सी हाडटात. एक म्हाका कांयच कळना हेंचो मोटो कितें आसा तो. जेन्ना मिटर तुमी हाडलो, तुमी सांगले सबसिडी दिता, सबसिडी मेळूंक ना कोणाक पयल्यान पयलीं. आज तुमी ती ओला हाडपाक सोदता, उबेर हाडपाक सोदता. तशेंच ह्यान पयलीं तुमी फोटा मायल्स हाडले, तुमी प्रॅक्टीस केली तेजेर. त्या प्रॅक्टिसीचेर तुमकां रिप्लाय कितें येयलो? 0. आतां ॲप बेज हाडून कितें रिप्लाय येतलो? तो सीएमान एक स्टेटमेंट केलो की लुट्टा, हे लुटपाक जायना म्हणून. हांव सीएमाक, ऑनरेबल सीएमाक तशेंच विचारपाक सोदता, आमी लुट्टा? हांव मिडिया माध्यमांच्यान ऑनरेबल सीएमाक एक रिक्वेस्ट करता, आमच्या टॅक्सीकारांचे सगळ्यांचे बँक बॅलन्स पळयात, कोण लुट्टा तो. आनी तुमच्या मिनिस्टराचे एवरी इयर, एवरी 5 years बँक बॅलन्स पळयात, कोण लुट्टा तो. हे सर्वसामान्य जनतेकूय कळपाक जाय. गोवा गव्हर्मेंट आमचे धंदो काडून घेवंक सोदता, हो आनी फक्त इकूंक सोदता ओला आनी उबरा आनी कोणाक न्हू. काल तेंच्यांनी गोवा मायल्स केली, डिप्लॉय केली. कितें केलें? गोवा मायल्स चलता खंय? फक्त सिटीनी चलता, वास्को, मडगांव आनी कोस्टल बेल्टा. बिचोले, सांखळे, हितून आल्दोना जावं सांगे, हितून खंयच्या हितून चलता. एक कोणी तरी ॲप हे करचो, डावनलोड करचो आनी गोवा मायल्स दाखोवची, गाडी मेळची ना. इतले मजगतीं GSIन गोंयांत ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस सुरू करपाच्या सरकारच्या निर्णयार येवकार दिला. टुरिस्टांक बरी सेवा दिवंक ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिसूच बरी अशें GSIक दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कोविडांत जाणट्या खातीरची उमीद सेंटरां बंद केल्ली, उपरांत 49तली 10 सुरू जाली. सरकारान स्किमीचें बजेट अर्दें कापून 55 लाख केलें. पंचायती पालिकांनी उमीद सेंटरां सुरू करूंक सरकारान कितें केलां काय म्हणून विजयाचो प्रस्न. मुख्यमंत्री म्हणटा पंच नगरसेवकांक सिटीजन चार्टर दितात, करिना जाल्यार ते जबाबदार. NGOक सांगात. स्पीकर सर, हे सेंटर्स आहा ते चेंज जावपाक जाय. ह्या सेंटरांत कोण वचना, 4-5 जावं वयता, ते सेंटर चलना. तांकां रिक्रेशनल एक्टिविटीज जावपाक जाय. सोगटे सिनियर्स थिंग येवपाक जाय, कित्याक तांचें हेल्थ, ते सिनियर्स आमचे भरपूर तांकां मान दिवपाक जाय, कित्याक तेमी काम केलां. ताचे भुरगीं आज ना, गोंयांत ना, कित्याक तांकां कामाक लागून ते भायर गेल्यात, ते घरांत एकटे पडल्यात. तांचो टायम पास जावपाक हे सेंटर मातशें इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. उमीद डे केअर सेंटर ही सादारण 49 सेंटरां ऑल ओव्हर गोवा आसात. व्हेरी लो म्हणजे तुमचो रिस्पॉन्स आसा तो. एकच सेंटरान सादारण 70 आसात, बाकीचे कडेन 10, 15, 20 अशे आसात. ती NGO जे आहा पळय न्ही रे, ते NGOक हे बरें काम करपाक लाय तांच्यांनी. आनी दुसरी गजाल, मिनिमम 10 जाणांचो नांवां, तांची रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी तांची हे रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी इनकम सर्टिफिकेट हे लावन त्या NGOन तो एप्लाय करपाचो. आपल्या हांगासर उमीद सेंटर सुरू कर. समथींग गव्हर्मेंट प्रिमायसीस जर वेकंट आसत जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रिमायसीस तुमी NOC घेवची पडटली. ओके, त्या गव्हर्मेंट. अदरवायज यू कॅन स्टार्ट इन द प्रायवेट. कोणाचें घर घेवन जेका टॉयलेट जायो वेवस्थीत रित्या, एक हॉल जायो, ओके, आनी एक बारीकशें किचन जाय. ह्यो 3 गजाली कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आसा. कारण गव्हर्मेंटान जर सुरू केलें न्ही रे जाल्यार त्या गव्हर्मेंटाचे परत एक डिपार्टमेंटार येतले. म्हजो एक चार्ज आहा मुख्यमंत्र्याचेर आनी मंत्र्याचेर की हे तुमची नांवां बरी आहा सगळीं उमीद बिमीद म्हणून. गेल्या वर्सा ताका एलोकेशन आशिल्लें, बजेटरी एलोकेशन 1,05,00,000. ह्या वर्सा केलां तुमी 55 lakhs देंवयलां. सो सिनियर सिटीजनांक तुमी न्याय कसो दितात? सेकंड, पेलिएटिव्ह केअर म्हणून आहा. पेलिएटिव्ह केअर म्हणजे एक टर्मिनली इल पेशंट, ताका वखदां खातीर गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 52 lakhs. हे खेपे केलां 10 lakhs. सो भाशणबाजी सगळी बरी आहा, बट यू ऑल आर निग्लेक्टिंग दीस सिनियर सिटीजन. दायज वास्तू म्हणून नोंद नाशिल्ल्यो गोंयच्यो इतिहासीक वास्तू पुराभिलेख खात्या कडेन नोंद जावन देखरेखीक तांचे कडेन येतल्यो. मुख्यमंत्र्याची जाप. गोंयच्या कितल्याशाच इतिहासीक वास्तूंची अजून पुराभिलेख नोंद ना. लोहिया मैदान, आझाद मैदान, चांद्राचें महादेव मंदिर, असोळणा, पत्रादेवीची स्मारकां, चिफ्टेन मेमोरियला विशीं युरीन प्रस्न काडिल्लो. Historical places are not in the list. For example, Speaker Sir, Lohia Maidan, where Dr. Lohia and Dr. Julian Menezes launched the Goa Revolution movement. There is no mention of the Martyrs Memorial
at Asolna and Patra Devi. There is no mention of Azad Maidan. There is no mention of the Agwada Fort. There is no mention of the Mahadev Mandir at Chandor. Chieftain Memorial. Ye je Kunkole ha amgele. There also, who is taking care of these? I demand, and I want to know from the Honorable Minister, since there's only 1 minute, you have to notify all these places immediately. And what is the reason why these places are not notified if it is of such historic importance? ते आमकां नोटिफाय करपाक जाय आनी एट प्रेजेंट म्हणजे कन्सर्न म्युनिसिपालिटीज किंवा हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आनी PWD त्यो मेंटेन करताले पण हाज्या फुडें आर्कोलॉजीच्या अंडर त्यो नोटिफाय करून त्यो मेंटेन करप आनी थंयसर सेक्युरिटी प्रोवायड करप हें सगळें काम आर्कोलॉजीच्या अंडर घेवन आमी करता. ताणें बरो क्वेश्चन रेज केलो. गोंयांतल्यान कारवार अंकोला रुटावेल्यान हैदराबादाक ट्रकांतल्यान तस्करी जावपी गोंय बनावटीचो 26,29,000 रुपयांचो सोरो कारवारांतले बिनगा पोस्टार जप्त केलो. कारवार जिल्लो पुलिसांनी दुबावान महाराष्ट्र रजिस्टर्ड ट्रक तपासलो तेन्ना तांकां ट्रकांत 814 सोऱ्याची बॉक्सां सापडलीं. ट्रकाच्या ड्रायव्हराक ताब्यांत घेतला. अंकोला मार्गाल्यान हैदराबादाक तस्करी जावपी गोंयचो सुमारे 26,29,000 रुपयांचो सोरो आयज कारवार पुलिसांच्या विशेष पथकान जप्त केलो. ह्या प्रकरणात जो संशयित आरोपी आसा तो सुधाकर गुलांडे राणोरो बीड महाराष्ट्र एका अटक केल्ली आसा. तो लॉरींतल्यान सुमारे 814 दारूचे बॉक्स घेवन तो कारवार अंकोला मार्गे हैदराबादाक वचूं लागलो. हेची माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्यानंतर तेंच्यांनी ही कारवाई केल्ली. 3.5 वर्सां उपरांत गोवा डेअरीक नवो चेअरमॅन राजेश फळदेसाय बिनविरोध. इतलो तेंप डेअरीचेर सरकारान प्रशासक घाल्लो. सहकार रजिस्ट्रारान तेन्ना 12तल्या 8 संचालकांक गैरकारबाराक लागून अपात्र केल्ल्यान बोर्ड विसर्जीत केल्लो. 2 दिसां फाटीं सरकारान पराग नगरसेकाराक डेअरीचो MD केला. प्रत्येकाचो विचार घेवन मनाक घेवन आमी ती डेअरी कशे भशेन सर्वाय करतले आनी कितें केल्या डेअरीचो मार्केटींग वाडटलें किंवा कॅटल फिडाक सद्या परिस्थिती बरोबर ना ती कशे भशेन वयर काडटले तें पळोवन आमी सगळो विचार करून ते आमी फुडें व्हरतले आनी सगळ्या सहकार्य म्हाका लाभतलें ही आशा हांव धरतां आनी सगळीं म्हाका सहकार्य करतले बीन तें म्हाका खबर आसा आनी सगळ्यांचें हांव एक अभिनंदन करतां की म्हाका एक ह्या खुर्चेर बसपा एक संदी दिली. ह्या खुर्चेचो हांव केन्नाच गैरवापर करपा ना आनी खंयच्याय डायरेक्टराक कांयच दुखयनासतना ही डेअरी चलयतलो हें आस्वासन हांव दितां आनी शेतकऱ्यांक ही जपून आमी फुडें वयतले. शेतकऱ्याक सद्या खावड ना, मार्केटांत दूद ना, ही पयलीं आमी वेवस्था करची पडटली. सद्या मार्केटांत दूद अवेलेबल ना. गोवा डेअरीचें दूद हे लोक आमगे सोदताय. मार्केटां येवन पयलीं प्रिफरन्स आसा त्या गोवा डेअरी दुदा आसा पूण सद्या अवेलेबल ना. जायत्यो कंप्लेन येताय. आमी लेक जाले तेन्ना आमकांय फोन येवपा लागलाय. सद्या अमूल हे वयर सरला. आमगे गोवा डेअरी दूद मार्केटांत ना म्हणून अमूल वयर सरला. जर आमगे अवेलेबल आमी कोण दिलें अमूल हें दूद कोण घेवपा ना. आमगे गोवा डेअरी प्रिफरन्स पयलीं आसतलें आनी ते बरें क्वॉलिटी दूद दीन आमगे ते सेल आसता पयलीं परत जाग्यार हाडटले. नावशे मरिनाच्या विस्ताराक केल्ली लीज डीड मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन रद्द केल्या. सरकारान हायकोर्टांत एफिडेवीट दिली. मरिना विस्तारा आड हायकोर्टांत PIL ताचेर सरकाराची जाप. MPT आनी कार्गोवाल कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेडा मदीं 12 ऑक्टोबर 2010 लीज जाल्ली. 27 मायाक खंय लीज डीड रद्द करपाचो निर्णय जाला. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.